हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी पुरी आहे म्हणून. सो आयज म्हळ्यार हांव आनी एक रेसिपी शूट करतलें. स्नॅक्स रेसिपी अशी ती रिसो आसते. ओके, सो हांव म्हळ्यार हांव खूब न्हू, हांव म्हळ्यार तुमचे कडेन ती शेअर करतलें. ओके, सो टायम वेस्ट करून नासतना किचना या स्टार्ट करूया. ओके, सगळें कट करून मिन्स रेडी केलां सो तुमकां दाखयता. ओके, रिसोचा फिलिंग करपा न्हू हांवें 5 आनियन घेतले. ओके, सो ते 2 कप प्रॉन्स घेयलो न्हू हांवें, सो ते प्रमाणे 5 आनियन घेयले. सो आतां ते हांव बारीक चॉप करतलें. ओके, चॉप केलें थंय आतां आनी हिंगा ऑलरेडी कायल दवरलेली. सो आतां तो इल्लें तेल घातलें आनी तो भाजतलो पयलीं. ओके, सो 2 कपशी प्रॉन्स घेयली, कुक्ड ती ऑलरेडी. तुमकां जाय जाल्यार फ्रेश पासून घेवपा जाता. ओके, आनी तो आतां सॉल्ट घातलें आनी मातशें वगत दोतोलें, लायक 5 to 10 minutes अशें करून दोतोलें. ओके, 2 teaspoon शें सॉल्ट घायलां. ओके, सो तें आतां दवरया, मिक्स कोत्तें आतां आनी 5 to 10 minutes अशें करून दोता. ओके, असो चालू आहा तेंकां रमडे सुट्टो तें लायता आनी दोता. सो 4 tablespoon ऑयल घायलां आनी आतां तितून आनियन घातलें आनी फ्राय करतलें. ओके, सो हिंग मुगे आनियन जाल्लो आनी हिंगा 2 tablespoon शें जिंजर गार्लिक पेस्ट एड केला. ओके, आनी आतां बरो मिक्स करून घेवया आमी परत. आनी ती इल्लेशी ग्रीन चिलीज बारीक चॉप केल्याचे 4. ओके, त्यो घातले मिक्स करया. आतां 3 teaspoon शें मैदा घालता. ओके, आनी 1 teaspoon हांव सॉल्ट एड करतलें आनी मिक्स करया. आतां हाफ कप हांव मिल्क एड करतलें. ओके, ब्लॅक पेपर 1 teaspoon मिक्स. आतां प्रॉन्स फ्राय करूया. ओके, हांवें तें सॉल्ट लायन दवरलो तें. सो हिंगा येते ती प्रॉन्स घायले, कूक केलो, ती कट केले, बारीक चॉप केले आनी आतां ती मिक्स केले. सो एक मिनटशें मिक्स करपाचें आनी दवरपाचें. सो मिक्सर रेडी जालें म्हणटकीर चीज ग्रेट केलें तो हाफ एसो. सो हेचें आतां मिक्सचर रेडी आहा. सो आतां तें थंड जावपा दवरपाचें आनी मागीर डो करून दाखयता तुमकां. ओके, सो आतां आमकां रिसोयसा डो करपा जाय न्हू, सो तेका लागून हांव थंय उदक घेयलां 1.5 कपशें आनी तें बॉयल करपा दवरलां. ओके, तितून हांव आतां 1/4 teaspoon सॉल्ट घातलें, 2 tablespoon शें बटर एड करता. ओके, बॉयल येयला आतां तितून मैदा एड करतलें. ओके, शें हितून घाता आनी फास्ट मिक्स करपा येता. ओके, मातशें हीट लो फ्लेमीचेर दवरया. ओके, सो आतां तें काडा, हेचे बोर्डाचेर काडलां आनी आतां तें गरम आसतना तें हें करून घेवपा, नीड करून घेवपा, लायक स्मूथ हें करून घेवपाचें, पीठ मोठें तेशें करून. हांवें मातशे ग्लोव्स घायले आतां, गरम म्हणटा तेका. ओके, अशें करून हें करून घेवपाचें, दाखयता तुमकां जालें म्हणटा. सो चोय जालो तो हें तेन्ना करूं जाय तो, नाजाल्यार घोट जाल्यार मागीर तो रबरच जाता. ओके, सो आतां तें रोल करूया आनी दाखयता तुमकां. सो हेचें तें हें केलो न्हू, तो डो केलो तेजे 4 पार्ट्स केले हेचे अशें करून. ओके, सो एक आख्खो रोल करपाचो आनी पुरी भशेन धाकटें रावंड हें करपा दाखयता तुमकां. सो हेचें सॉल्ट फ्लावर डस्ट केलें तेजें आनी तेका रोल करता. पातळ रोल करपाचें, आमी पुरी भशेन लाटता न्हू तशें करून लाटपाचें. सो हेचो हो घेयला वायन ग्लास, तुमकां कटर आहा जाल्यार कटर घेवपा जाता. ओके,
आनी तेश करून हें करपाचें. हेचे सो ते अशें करून जालें. ओके, आतां तूं फिलींग बोत्तलें आनी हांव तें हें कोत्तलें दाखयता. सो हेचो हितून मत दवरपाचें, प्लेस करपाचें सगळें. अशें करून टर्न करपाचें. सील करपाचें. सगळीं कोण घेता. ओके, मागीर दाखयता तुमकां. हेचें हें केलें रेडी. आतां तांकां ब्रेड क्रंप आनी हें घालपा दाखयता तुमकां. हिंगा हेचो एक तांत घेयला आनी सॉल्ट घायला आनी तें बरें बीट करतलें. ओके, तो बाप कोथी आपण बीट अशें करून मारचें. हिंगा हे हाफ कप ब्रेड क्रंप, हाफ कप रवा घेयला. ओके, आनी तो अशें करून बरो मिक्स करपाचो. सो हेचो एक रिसोयस घेयला आनी हांव तो तितून एक डीप करतलें. आनी मागीर हांव तो ब्रेड क्रंपाक घालतलें. रेडी आहा अशें करून जावपा जाय. ओके, सगळें हांव कोन्न घेता. सो हिंगा हेचें ऑयल दवरलें तापोवन. सो तापोवन तें आनी हांव ते रिसोयस आहाय ते हें सगळें लायन दवरलें हेचें ते आतां डीप घालून फ्राय करतलें. रेडी आहाय. हांव ते प्लेटी काडटा. ओके, सो जालें रिसोयस. आय होप तुमकां लायक जातो म्हूण हांवें केली ती रेसिपी शूट. आनी इट्स नॉट हार्ड, सो ट्राय करूं जाता तुमच्यांनी. म्हाकाय पयलीं दिसतालें हार्ड पूण हांव ट्राय करतलें. मागीर इट वॉज इजी, लायक व्हडलेंशें कांय ना तेका. सो आतां बाबाची बर्थडे बी आसा, लास्ट टायम हांवें केल्लें. सो आतां गोयींग फर्दर ऑल्सो कितें आहा जाल्यार सो प्रॉब्लम ना न्हू करपाक. मातशें चड दीस पयलीं करून दवरूं पडटा मातशें. ओके, फंक्शना लागून. बट इट्स ओके, होम मेड न्हू, घराकूय करपा बरें तुका. सो तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कर, शेअर कराय आनी कमेंट करून सांगाय म्हाका केशें जालें तें. ओके, ट्राय कराय तुमी आनी म्हाका सांगाय. आनी थोडेशे शाउट आवट्स आहाय ते घेता. ओके, so first one is the DeMellos, Immaculate Fernandez, Zelia Tyres, Amchi Cohen Famil, Regina Fernandez, Rosina Mascarenas, Eva Braganza, and Charlie Croft. Okay, so thank you so much for your love and support. आणि तुम्ही तो टाइम घेऊन म्हाका कमेंट करताय म्हण मगे ब्लॉगाचे व्हिडिओचे और लास्ट व्हिडिओचे कोण कमेंट केलो तेंचे. ओके, आणि अशें करून म्हाका सपोर्ट करीत रावय. And till then, I'll take care and I'll see you all in the next vlog, and bye bye. Moga soon.